बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका दिनवास दिता, आर्गान दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टां, मोरना आनीक जिवंतपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां, पेस्त पिडा, कोश्ट, त्रास, खोटेपण, अनबावडतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींचे पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र जावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, तीं आयकून लोकांन आपलें जिवीत बदलून पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा तांकां हुस्को दी सदांकाल धाडूंक आनीक तांची सगळीं फुडें तूं वचून कामां करून दी, तांची दुयेंसां पयस कर. आमेन. हांव सजमतां जेजूच्या नांवान जो लोक मुगेलो व्हिडिओ आयकोता, पळय देवागेल्या उतार पळय आयकोता, तो लोक पवित्र जाला म्हणून आनीक दुसऱ्यांक तो सगळो लोक आदार करता म्हणून. आमेन. आमी काल चयतालीं जॉन 4 chapter 4 verse 38. तर आमी काल कितें चयतालीं, जेजू सांगता आमकां हें देवागेलें काम करपाचें सारकें इम्पॉर्टंट. 37 हांगा ही म्हणणी लागता, एकलो गुंपता दुसरो लुंवता. 38 ज्या शेताचे कोश्ट तुमी काडूंक नात, त्या शेतांत तुमकां हांवें लुंवूंक धाडल्यात. दुसऱ्यांनी ताचे कोश्ट काडल्यात आनीक ताच्या कोश्टाच्या फळांत तुमकां भाग मेळना. तर काल हांवें तुमकां सांगलोलें की देवाच्या पयले जायते प्रॉफेत येयले आनीक प्रॉफेतांनी सगळें जेजूगेली खबर सांगोन संवसार बायबलाचेर बरयलां आहा ओल्ड टेस्टामेंटान. तर तेणी जेजूची खबर सांगूंक जायतें सोंपें करून दवरलें. जे लोकांगेलें मन आयतें आसलोलें, जे देवागेली खबर लोक आयकोंक सोदतालीं, तेणी तें सोंपेपणी मांडून घेयलें आनीक जेजून 3.5 वर्सां आपल्यागेलें काम करून आतां जेजून कोमेस पळय काम केलां तें मुखार व्हरपाक जेजू तांकां फॉर्मायता. आनीक हेका लागून जेजू म्हणटा, दुसऱ्यांनी त्रास कोश्ट काडल्यात आनीक तांच्या कोश्टांच्या फळांत तुमकां भाग मेळना. तर आतां हे पळय सगळे प्रॉफेतांनी बरोवन दवरलें, तेजे उद्देशीं ते ओल्ड टेस्टामेंटा उद्देशीं लोकांक शिसांक जायतो शिकोवंक फळ जाला आनीक ते आतां फुडें सांगताय. तर हितू बरयलो आसलो म्हणून देवान धाडून प्रॉफेतां धाडून तर शिसांक बऱ्या पडलां आनीक तेजे उद्देशीं शिसांकूय फायदो जाला. अशें म्हणून जेजू शिसांक सांगोंक वता की तुमगेलें काम मातशें थोडें सोंपें करून दिलो हांव ऑलरेडी पयलें आपोस्तलांनी हेणें प्रॉफेतांनी जेजूच्या पयलें. तर 39 हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां, अशी ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नोगरांतल्या पुस्कळ सामारेकारांनी जेजूचेर बावाट दवरलो. ही बांयचेर सावन कोळसो सोडून साणून धांवलोली गांवांत लोकांक सांगपाक की हो कोण जेजू गडी जावपाक शकता, कित्याक ते बायलेगेलें सगळें वायट जिवीत जेजून तोंडार तेजे सांगिल्लें म्हणून तेक कळ्ळें की हो अशी देवागेलो पूत जावपा जाय म्हणून. तो तेणी गांवां वचोन सांगोन तें आयकोन लोक जेजू बोले येयल्लो आनीक तेणी जायते लोकांन जेजूचेर बावाट दवरलो. विस्वास म्हळ्यार फेथ आनीक ट्रस्ट दोनी म्हळ्यार चल. देखून 40 देखून सामारिकारान ताचेशी आयलीं तेन्ना आतां हिंचो सामारिकार आतां भितर सोदता, एंट्री मारताय. पूण ते बायलेन सांगलो तशें तेंगेलें ट्यूबलायट पेटोवली आनीक तेणी थिंगा बांदून गेल्लीं ऑन द स्पॉट. देखून सामारिकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कोडे मागलें आनीक थंय जेजू 2 दीस रावलो.
तर आतां ते पोत्तून वयताले जेरुजाल्याक. पूण आतां हेचो ही सीन जाली. हें विजीट देवान ते बायलेक केलें. सामारिकार बायंचेर उदो व्हरपा आयलो ती. जॅकब्स वेल म्हणटाय तेका आमी. तर आतां जेजू 2 दीस थिंग रावलो. जेजू कित्याक रावला? मजा करपा रावलो ना. जेजू तेंकां आनीक आयकपाची ताळ लागलो आहा उतोर म्हणून. जेजू तेंकां आनीक बायबलाची सोजमोणी दिवपाक जेजू थिंगां रावलो 2 दीस. हेचे भाशेन जेजू तुमकां सांगिल्लें, जेजू हुर्सार मोन मागीर 3 दीस जेजून खबर परगोटली हूंय हेड्स म्हणटाय थिंग वोसोन. जो पयलो सगलो लोक मेलो आहा जेजूचे पयलो मरोन गेला. जेजू जीत जाचनी पयलो, जिवंत जाचनी पयलो. थिंगा वोसोन सगल्यांक खबर परगोटली. आनीक ते मांडून घेताय तीं लोक स्वर्गार वयतलो. तर जेजू आतां खबर परगोटपाक आनीक 2 दीस सामारिया म्हणटाय त्या गांवांत रावलो 41. आनीक ताच्या उतराक लागून आनीक खूब खूब जाणांनी ताचेर बावाट थेवलो. आतां हे 2 दीस जेजू प्रिचींग कोतालो कंटिन्यू. जेजू आनी एक पाट प्रिचींग करपा रावले थांबना. आनी अजापां मिलाग्रो तितल्यो जाले आसतल्योय. जे भाशेन बायबलाचेर बरयलो आहा सगल्यो बरयल्यो नाय म्हणून. तर मुखार या. तीं बायलेक म्हणटालीं, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय. आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय. उतरांक लागून न्हय. पूण आमीच ताका आयकोला देखून आमी बावाट दवरतांव. आनीक तो खरोच संवसाराचो थारोक म्हूण आमकां कळोन आयलां. आतां हेंचो आनी विटनस दिताय की जिजस इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड म्हणटाय आमी चोय. संवसाराचो थारोक. सेवियर ऑफ द वर्ल्ड. आमकां मूळ पातकांतुली आनीक सगल्या वायटांतुली नेवारून आमकां पवित्र करपा लागून जेजू येयलो. तर तेणी डायरेक्ट मांडून घेयलें. आनीक तेणी जेजूगेली खबर आयकोन इचोय आपल्यागेलो विटनस आय विटनस दिलो वचून सारको. आनीक जो लोक जेजू मांडून घेना तेंकां वचून आनीक एक प्रूफ आहा. लोक सांगताय डायरेक्ट. कित्याक लोकांगे विटनस आहा. आख्खो सामारियाचो लोक जायत्या लोकांन ताचेर विस्वास केलो. जायतो लोक आहलो 1 आनी 2 न्ही. ती एकू बायल न्ही. तो खरोच संवसाराचो थारोक म्हूण आमकां कळोन आयलें. आतां लोक हिंग कितें म्हणटा 42 ती बायलेक म्हणटाली खंयचे ते सामारिकान बायलेक बांयचे येयलो तेक ती म्हणटाली कित्याक तेन आपल्यागेली खबर जेजूगेली भासा ती सांगिल्ली. म्हणटच ती म्हणटाली तुंय आमकां सांगिल्लें म्हणून आमी बावाट दवरलो ना. तुंय सांगिल्लें तें बरें आहा म्हणटू. मागीर जेजू 2 दीस रावलो. आनीक जेजून आपल्या तोंडान पळय खबर परगोटली. आनीक सगलें जेजून सांगिल्लें आसतलें ओल्ड टेस्टामेंटान आपल्यागे बरयलो आहा. आपूण येवपाचो आनी येयलो आनीक हें तें सगलें सांगिल्लें आसतलें. कितें सांगिल्लें तेंकां बरयलो ना. पूण 2 दीस जेजूगेलें प्रिचींग टिचींग कोन्न, हिलींग कोन्न, सगलें कोन्न मागीर तेणी कितें म्हणलें ते बायलेक, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय. आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय. म्हणटच पूण आमीच जेजूक आयकोला देखून आमी बावाट दवरतांव. तेणी कानांनी खूद आयकोलां म्हूण तेणी बावाट दवरलो. पूण बायबलाचेर कितें बरयलो आहा? तुवें म्हाका कोणें पळोवंक ना आनी कोणें आयकोंक ना तीं भागी म्हणून बरयलो आहा बायबलाचेर. तर आमी तेंच्या परस आमी भागी. त्या लोकान जेजू चोयन तपासून तेगे मिलाग्र चोयन तेगेल्यो वेव्हार आनीक रीत आनी देख चोयन तेणी मानून घेयलो. हेका लागून जेजून बरयलां जो कोण आपल्याक चोयना पूण आपल्याची बावाट दवरता तो खरेंच भागी म्हणून. तर आमी हेंच्या परस सामारिकार लोकां परस आमी भागी. कित्याक आमी जेजू चोयलो ना पूण जेजूगेलें जिवें उतर आयकोन आमी जेजूचेर बावाट दवरला, विस्वास दवरला. आनीक ही जेजूगेलीं पळय मिलाग्रो जाताल्यो त्यो आमी आतां पवित्र जायन कोताय. तेका लागोन आमकां सारकें 100% गॅरंटी जाल्या की आमी जेजून आमकां सोडयलीं, सगलीं पातकांतलीं मेकळीं केलीं आनीक आपल्या भाशेन देवाचे भाशेन आमकांय केलीं. नाजाल्यार बेस्त्या मनशा कोडे मिलाग्रो अजापां करपा जायनाय. हें सगलें पवित्र आत्मो आमचे उदेशीं कोता. तर आमकां आनीक देवाच्या मोदें फरक कांय ना सांगलें तुमकां हें.
तुमी जेन्ना जितलो लोकांक तुमी आदार कोत्ताय तितली आमकां भर जाता. आतां तुमगेले घरां कोण बरो ना म्हूण तूं, तेका तुमी मुगेलें प्रिचींग घालन दिवपाचें सदां सांगोत तुमकां हांव. जात ते भाशेन प्रिचींग घालन मुगेलें चालू दवरयाय. दीसभर तुमकां चालू दवर म्हणलां. नाजाल्यार मागीर घराब्याचें वायट ओडपा तें. तेज्या बोर आनी ओडपा कांय ना. बायबल सारको डायरेक्ट सांगोता जिवें उतर. तूं तर देवागेली खबर आयकना, जशें आदाम आनी एवेन पळय देवागेली खबर टाल दिया म्हणटाय, सोडून दिली. तेन्ना तीं पातकां पडलीं. आनीक सोगलें जिवीत आख्खें तेंगेलें त्रासाचें आनी कोश्टाचें जालें. ते भाशेन आमी जो कोण आयकोन खबर जेजूगेली कानांनी आयकोन हिचो सारकें जिवें उतोरता आं, तें तर आयकोन आमी जेजूचेर विस्वास आनी भावार्थ तर दवरनाय आनीक जेजूगेल्या सांगण्या पोरमोणें आमी चोलनाय, जाल्यार आमकांय तेंच आदार हेचे भाशेन सोदां सांगोत तुमकां जो ओल्ड टेस्टामेंट आहा तितू आमी जियेताय म्हणोन. कित्याक आमी सोगल्यांक उलो मारपा धांवताय, तें आमकां ओल्ड टेस्टामेंटान ना, तेजी गरज ना. तो उलो मारताय तो लोक सोगल्यांक सांतांचे आनीक सायबीण आनी हुर्सां बोले पळय लोक धांवताय, तो सोगलो येणे मोरपाचो. वायटान सारको दुयेंसांनी. तें आनी सांगपाक गरज ना. तर मुखार या. जेजू एका राज अधिकाऱ्याच्या पुताक बरो करता. आतां चोया पवित्र म्हाका कितें सांगोत तो. 43 सेम आहा चॅप्टर 4 आहा जॉन. थंय 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्यांक आपल्या गांव घरा मान मेळोना अशी जेजूची गोवायकी दिली. आतां 2 दीस जेजू आनी सोगले थिंग रावले आनीक मागीर जेजू गालिल्या गेलो आनीक गालिल्यांतलो लोक उत्सवाक गेल्लो. जेरुजाल्यांत उत्सवाच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सोगलें तांणी देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. जेजूगेले ह्यो मिलाग्री अजापां आख्ख्या इस्रायला सारकीं फेमस जाल्लीं आनी हाजरान लोक येता हाजरांनी. आतां आमी कितें कोताय गोंयां, आतां आमी गोंया गिमे, तियात्रांक आनी हेळांक कार्नवाला हेळ म्हणटाय ते, तेका आमी सारकीं हाजरान वयताय सारकीं. एक हॉला कॅपसिटी चोयाय तियात्राच्या कितू आहा ती. इगोर्जी म्हणटा 300 आहा कॅपसिटी चडशी गोंयच्या संवसारा आख्खे चडशे इगोर्जींनी 300 सिटींग कॅपसिटी आसोता चडशी. पूण हिंगा हाजरांनी कॅपसिटी आहा हेरकोळे. स्टेडियमाचे चोया 80,000 1,00,000 बारीक आहल्यार 20,000 30,000 40,000 अशें कोण उणी आनी ना. हें चोवपा आमी हाजरांनी लोक वयता. कितें चोवपाकू? संवसारांतुलें टायम पास. हो पळय देंवसार आमकां पळय फुलोयता, तें करपा आमी धांवताय सोगले हाजरान वयता लोक. पूण जेजू गेलां काम कितू हाजरांनी लोक कोत्ता तो चोयाय गोंयां. हेका लागून आसलोलो मुगे टायमाचेर. आमगे भुरगेपणारी एकलो देखून जेजू गेल्यां काम करपा नासलोलो. आतां आसतलीं पूण बोटांचेर मेजूं मेळटलो आतां कितू लोक आहा तो. खबर ना कितू आहाय म्हणून. पूण जेजूगे काम करपाचो लोक आसतलो भोव थोडो. हाजरांनी न्ही आं. सारको हांव तुमकां सांगो ते भाशेन 10,000 20,000 30,000 40,000 80,000 कॅपसिटी फातोड्डा स्टेडियमाची प्लस आनीक तेज्या व्हडले आहाय ते सुबेज कॅपसिटी आनीक तियात्र हॉलांनी चोयाय, माटवांनी चोयाय. माठो घाताय ते कितू हाजरांनी कॅपसिटी आसो ती चोयाय तुमी. ते भाशेन तो जेजूगे काम तर लोकांनी केलोलें. हितू 1000 भर तो लोकांनी केलोलें सोगल्यांनी. ही मुगेली खबर आयकोन. जाल्यार गोंय कितें जावपाचें? जेजू सारको स्वर्गार सारको स्वर्ग सारको उमेदीन सारको भरपाचो कुशेन. सर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मो. संवसारां पवित्र आत्म्याचें सारकें एक मनशाच्या भितर सारकें हें आसपाचें जेजूगेलें पवित्र आत्म्यागेलें. बागांक मेळपाचें पवित्र आत्म्या भोगपा. ते भाशेन आमी जाया. जसो हांव जाला तसो तुमी जाय आनी वगत पेड्ड्याक नाकाय.
पवित्र आत्मा तुमचे भितर येयलो म्हणटा तुमकां हें उलोवपाचें सगळें काम पवित्र आत्मा कोता. अशें करून जाता तें. आमकां एक पयशाचें कितें चिंतपाचें आमकां कांय गरज ना. आमी फकत आयतीं आसपा जाय. आनीक तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन पातकां विणें आनीक सगल्यांचो मोग कोन्न आमी आयतीं आसपा जाय. लोक पळय आमकां कोण कितें सांगता तें आमी लोकांगेलें दुयेंस आनीक हेर पळय कितें आटाय बिटाय म्हणटाय तें कितें पळय आहाय कोश्ट कितें आहाय जिवितांत तें आमी मेकळे करून तेंकां आमी दिवपा जाय. हें आमगेलें जेजू भाशेन आमगेल्या संवसारांतुलें कार्य. आमगेलें रिस्पॉन्सिबिलिटी संवसारांतुली. आनी मागीर हें तर आमी केलें जाल्यार आमगे जिवीत, आमगे फामील सगळी बरी जायत वयता आनीक उपरांत लांब जिवीत जियेतूच आमी स्वर्गार वयताय. हें सारकें कंपल्सरी गरजे हें सारकें. जाताच जो मनीस पवित्र जायन जेजूगे काम कोत्ता तेका. म्हणटच सगलें तांणी देखलें देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच ताणें जेजून उदकाचो सोरो केल्लो त्या गालिलियाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो. आनी कापेरनावांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जिदेवाक तावन गालिलियांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोरनाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. आतां तुमगेलो मनीस कोण घरां बरो ना जाल्यार तुमी तें कितें करपाचें? मेन म्हणटा तें आमगे प्रिचींग आतां सांगलें तुमकां. प्रिचींगान दवराय आनी रातभर तेगे रुमांत प्रिचींग ऑन दवराय मुगेलें. जो कोण बरो ना आनीक हेर कोण डिस्टर्ब जाता जाल्यार तेंगेलो रूम बंद कराय आनी त्या मनशागलो रूम बंद करून तेगेलें प्रिचींग कंटिन्यू रुमां चोल दी 24 वरां. तेजेर त्या मनशाचो सोल हिंगा आमकां हांवें आतां चॅक केलां कोंकणी बायबलाचेर ओतमो येता आनी पवित्र ओतमो येता. तर खबर ना तेणी तेशें कोन्न कित्याक बरयलें तें. पूण सोल म्हळ्यार जेजूगेलो सांस आनीक स्पिरीट म्हळ्यार देव. तिसरो जोण. एक जोण. 3 जोण एक देव म्हणटाय आमी. तिसरो आनी म्हणची न्ही एक जोण. होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो म्हणटाय आमी. आनी सोल म्हणटाय तो दुसरो. सोल म्हणटाय तो केन्ना मोन ना. सोल म्हळ्यार तो जेजूगे पळय सांस घायला तो एक मनशाक तो मनीस पळय मोत्ता ते प्रमाणे मनशागेले पळय हे बॉडी पळय कितें कर्तूब कोता हे बॉडी पळय कितें डिसिजन घेता तूं तो सोल तुगेलो केन्ना मोन ना ते प्रमाणे तो इफेर ना जाल्यार मुत्री स्वर्गार वयता. सोल मोरनाचे तोणेर पावलोले आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. तर हे मनशागेलो पळय सोल आहा तो पयलो मांडून घेवपा जायो जेजू देवागेलो पूत. लॉर्ड गॉड इज द सेवियर ऑफ माय लायफ म्हणून. जिजस इज द लॉर्ड गॉड एंड सेवियर ऑफ माय लायफ. हें मांडून घेवन तेणें म्हण तूं बातिजात गेलोलो आहा कातोलीक तो. ती कातोलीक तें बातिजात गेलोलो आहा म्हूण तूं आतां तेणी सगल्यांक भोगसून ही मुगेली रितीन आयकोन तेगेलो ओतमो तेगेले बॉडीक तेगेले मोतीक सांगतलो की चिन्नां सांगतलो तुवें आतां सगळ्यांक भोगसूं जायी. हें तेगेलें उतर भितर वोसोन वायट पळय कितें ओतमां आहाय ते सगळे धांवतले सोडून वयतले तेशें कोन्न जावपा जाय तें. एक तुमकां सांगिल्लें स्टार्टिंगा सांगलोलें एक चिकला बालद्यां उदका बालदी आड्यांनी दवर चिकोल घायलोली. म्हळ्यार थोडो माती मुठभर माती उडय आनी बऱ्यो बालद्यां आनी नळाको दवर. आतां तें उदक तांबडें जालो आहा माती घायलो मगो तुवें मुठभर बरें उगत नळ सोडून दवर आनी मागीर जाय तोगतान चोय तें उदक सगळें साफ जाता. कचऱ्या उदक पळय आहा मातयेचें मेळ्ळें तें तांबडें उदक आहा तें वोसोन आख्खी बालदी पोत्तून उदक तुका सगळें दोया दीस पडटा. ते भाशेन आमी आमगेलें हो हें आहा तो सोल आहा तो हें जावपाचो साफ जावपाचो. सगलें पळय कितें वायट ओतमी पळय आहाय जितले वायट ओतमी आहाय ते सगळे जिवितांतुले भायर सोन वचपा जाय तुले. सगळे ओतमे कुडीन तुले भायर सोन वचपा जाय.
आनीक मागीर तेन्ना त्या मनशा भितर पवित्र आत्मा येतलो आनीक तो पवित्र आत्मा येतूच त्या मनशागेलीं दुयेंसां बरी जातलीं. जितले वायट सोडीत वयताय आत्मे तितलीं तेगेलीं दुयेंसां पळय तेका हाय तीं दुयेंसां तेका सोडीत वयतलीं आनीक जेन्ना तो पवित्र जातलो तसो मनीस सारको बरो जातलो. हें तुमी तुमगेले फॅमिलीचो मेंबर कोण दुयेंत आहा, कोश्टांत आहा, वा पिडेंत आहा, कोश्टवता तेका हो ट्रिटमेंट दियाय. तुमी होको दोतोरां बोले घेवन नाजाल्यार लोजये लागोन आपूण देवागे कोताय आमी म्हणून गांवां खबर जायत म्हणून तुमी लोजये लागोन त्या मनशा तुमी मान उडयतलीं. आनी त्या मनशा बारबरी तुमी पवित्र जाय. तुमी फकत तेका पवित्र करून चिंत नाकाय. मागीर तुमगे कितें जातलें? तुमगे मागीर 108 तेज्या पाड तुमगे जातलें. तुमी तर फकत दुयेंतीक तो बरी करपा चिंताय. दुयेंत बरो जातलो ना न्ही. तुमकां आतां ट्रिटमेंट सांगिल्ला तो कराय. मागीर हाल्यां मागीर तुमचें कितें? तो तेशी बरो जाता म्हळ्यार तुमी ब्रेकडावन जायत. कित्याक देंवसरागेलो प्लान तुका सांग नासतो येता. सडनली येता. आनी दीस रात तुमी पेपराचेर चोयताय हे कितू कंडोलन्स येताय तीं चोयलें तुमी. कितू भुरगे एजीचे लोक मोन वयत तो. 100 वयर 110 120 गोंयां कोण उरला तो चोय. कोण उरलो ना. कितको उत्तलो? आतां हेजे मुखार पवित्र जायन लोक उत्तलो. आनी अशें कोन्न वायटांनी, कोश्टांनी आनी त्रासांनी आनीक सोगल्या फॅमिलीच्या मेंबरांक त्रास. तूं एक मनीस बरो ना जावप म्हळ्यार कितू मनशां फाटल्यान धांवपा पडटा गोंयां. गोंया जावं हुंयी जावं. हिंग देखून UK देखून तुका त्रास कोश्ट एक मनीस बरो ना म्हळ्यार सोगल्या घारां हें जाताय आडकूड जाताय तेंच्या फाटल्यान धांवपा सगलो लोक आडोन उत्ता. एक मनशा लागोन. तर तुमकां तर संवसारांत तर बरें जिवीत जियेपा जायें जाल्यार तुमकां आनी रस्तो ना एकूच. तूं गोंया राव ना UK राव ना दुबय राव ना जाल्यार अमेरिका राव, ऑस्ट्रेलिया राव, कॅनडा राव, हुंयी राव. तुमकां उपाव एकूच पवित्र जावपाक. ज्या दिसा तूं पवित्र जाता तुगेलें हे घरांत कोश्ट आनीक पिडा तुका सोडून वयता आनी वचपाकू जाय तेणें. हो देवागेलो सिस्टम ती देवागेली. देव म्हळ्यार आमी देवा भाशेन देवाक आनी जेजू चोयले तुमी. दुयेंस ना म्हूण ऑपरेशन केलो नाय ना म्हूण हातोर जालो ना हें सगळें तुमी जाणाय. कित्याक? आमी देवाचे भाशेन. तें आतां जालां आमकां जेजू मोन हुर्सार मोन पवित्र रावोन मागीर जिवन जालो तेदोणां आमकां हें पवित्र जिवीत तेदोसा आमकां चालू जालां पोत्तून. तें पयलें आदाम आनी हें जिवीत भोगतालीं पयलें. तेणी तें फळ खाचें न्ही पयलें. मागीर देंवसरान तेंकां नाडलीं. तुमी देवा भाशेन जातलीं म्हूण. पूण कितें जालें? तीं पयलीं देवा भाशेन आसलीं तेंकां खबर ना ती. आपल्या इफेर्नां उडयलीं म्हणोन आदामान तेंकां व्होंडां उडयलीं. तीं ऑलरेडी देवा भाशेनू आसलीं. देव तेंचे बरोबर भोंवतालो इडन गार्डनां. आनी देवान तेंकां रचलोलीं केन्ना मरपा नाय, दुयेंस जावपा ना. फकत एन्जॉय. आज संवसारांत तुमकां एन्जॉय म्हूण सांगताय हीं सगळीं फकाणां हें मरोण हें एन्जॉय न्ही. हीं दुयेंसां पेस्त पिडा आनी मरोण आनी भिकारीपण. संवसारांतूय पळय एन्जॉय म्हणटाय हॅव फन म्हणटाय हें सगळीं फकाणां संवसारांतलीं. जेजू आनीक नासतना हें ना फन ना आनीक जॉय ना खुशालकाय ना कांय ना. पयशे नाय, काम ना, बरी भलायकी ना कांय ना. कित्याक जेजून सांगिलां आपूण दाखयवेल आनीक तुमी फांटे. म्हज्या शिवाय तुमच्यान कांय करपा जायना दाखयवेल नासतना. तूं फाट घेवन कितें कोतलो? फाट सुकोन वयतलो. अशें कोन्न आमी कातोलीक सगळे सुकोन गेले. आमी दाखयवेलीक जेजूक आमी चिटकोन नाय. आमी भावार्थान नाय, पवित्र नाय, जेजू भाशेन आमी नाय. म्हणटच आमी आमकां जेजूचें कांय देवागेलें आमकां कांय मेळना. तो हांदो त्या झाडां तर जीत आहा जाल्यार त्या हांद्याक सगळें विटामीन त्या झाडांतलें येता हांद्याक. ते भाशेन जेजून आमकां सारकी सोंपी ओंपार करून दिल्या. आमी हांदे आनीक जेजू दाखयवेल म्हळ्यार रूख आनी आमी रुखाचे हांदे. आमी तर जेजू सांगोत तें पळया कोण हे सिस्टमीन बायबला सिस्टमीन तो चोलनाय जाल्यार आमकां आनी कांय ना.
आमी पातकां आसल्यार आमगेलें कनेक्शन काड जो हादो कातून उडयताय ते भाशेन आमी सुकोन म्हाजे त्रासाचें गोरीबसाण आनी मागीर बेगीन मरोण आनी सुण्या भाशेन मरोण बरें न्ही. तर आजून तुमी कोण जितें आहाय मुगे पळय आयकताय तांकां आजून चान्स आहा. तुमी कितलीं भुरगीं जावं ना कितलीं जाणटी जावं आनी कितलीं दुयेंसां आसूं मूड बदकून तुमी पिल्ल घेताय जावं डेली हेजी तेजी म्हूण नासतना सकाळ सांज आसा. हें सोगलें तुमगेलें पिल्लां सगलीं टोटल झिरो जातलीं. 100% सारकें. ना जाल्यार येयाय चॅलेंज मान येयाय. प्रॅक्टिकल कोरया. आतां सांगिल्लें तुमकां स्टार्टिंगा मोदें, की मुगेलें प्रिचिंगान दवरयाय म्हूण आनी 1 म्हयन्यान म्हाका सांगाय म्हणून. 1 म्हयन्यान तो मनीस वर जावपाक जायो. जो दुयेंत आहा कोश्टावता तो. कित्याक मुगेलें प्रिचींग 24 वरां 24/7 24 वरां दिसाचें न्ही. आनी तुमी सिरियल बिरियल चोवपा बंद कोरयात. तुमी सिरियल घालन तेगे रुमान घालन ना तेका माडयेर घालन खूंय घालन पयस घालन त्या कोणशाक घालन दिवचे आनी तुमी अशें फोल्गमाचाय. तेश तो बरो जातलो पयश तुमचें येतोलें मागीर. हे हितुलीं फॅन्टसी वर्ल्ड म्हणटाय तेका. हितुलीं भायर सोऱ्याय. हे तियात्र पिक्चरां आनीक कॉमेडी आनी सिरियलां आनी ह्यो गेम्यो म्हणटाय तितुलीं भायर सोराय. तींत रावल्यार तुमचेर वायटूच. तुमी मागीर डिप्रेशना वयतलीं आनी मागीर सोगले आख्खे फामिलीचे हाल जातले. तुमगेलीं भुरगीं रोस्त्यार पडटलीं. हेजो निकाल तो. बरो जिविताचो निकाल बरो. वायट पातकांतुले आनीक हे मोस्त आनीक मोजा म्हणटाय तेजो निकाल तो वायट. आनीक चिंतपा उगोत ना. तुमगेलें सारकें उदक नाका कोड्या पावलां. केदोणां देंवचार तुमगेलो जीव घेयत म्हूण सांगो जायना. तुमकां सोदांच सारको रेड अलर्ट दिता. सारकें हाय वॉर्निंग लास्ट वॉर्निंग दिता तुमकां सोदांच डेली. मुगे प्रिचिंगा वॉर्निंग तुमकां लास्ट. तर उठाय आतां बंद कोरया. फाल्यां कंटिन्यू कोरचें. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार कोरया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनी ताजे फॅमिलीक, तेवदोमीर आनीक ताचे फॅमिलीक, कॉलेत आनीक ताचे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक, जॅसी आनीक ताजे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताजे फॅमिलीक, पियेदाद वाज आनीक ताजे सगले फॅमिलीक, तिचे सगले फॅमिलीक, मोऱ्याणाक आनी तिचे सगले फॅमिलीक, जिपोट आनीक तिजे फॅमिलीक, जोकी आनीक तिजे फॅमिलीक, क्रिस आनीक तिजे फॅमिलीक, सगल्यांक तूं बरे भलायकेन दवर. तांची सगलीं दुयेंसां बरीं कर. तांकां कितें वायट आहा तें तूं सगलें तांचें कॅन्सील कर. आनीक तूं सगलें बरेंपण तांकां दी. तांचीं भिंडां थोडी जोर. हेर हार्टाचें प्रॉब्लेम आनीक पॅरलायज प्रॉब्लेम आनीक खंयचे कुडीचे सांदे पडे बिगडल्यात सारकें काम कोनाय तें प्रॉब्लेम आनीक फातरांचें आनीक किडनी पॅनक्रिया हेर सोगलीं कुडीचीं हेर सोगलीं दुयेंसां आनीक त्रास आनीक मेंदीचे आनीक हेर सोगले दोळे नाक कान आनीक हेर कसलेंय तर तांकां दुयेंसां जाल्यार ह्या दुयेंसांतलीं तूं तांकां मेकळीं कर बरीं कर. आनीक तांकां ह्या दुयेंसांनी भायर काडून तांकां आनीक एक चान्स दी. बरें जिवीत तीं जिवून तीं सोगल्यांक आदार करून तीं पवित्र मरोन स्वर्गार वचोंक तूं तांकां फावो कर. आनीक सोगल्यांक कोवीड पिडेंतलीं पयस दवर. एक मेंबराक आनीक जीं कोण घरांतलीं मेंबर काम कोत्तात तांकां तांचें काम सांबाळून दवर आनीक तांचे पगार वाडय, पोस्ट वाडय. तशेंच जो कोण मेंबर तांचो घरांतलो काम कोत्तालो तो बोरीसान वा हुंयसान गल्फासान वा UK सान कोण घरा गेल्लो आहा तांचीं कामां तूं पोत्तून चालू कर.
आनीक जी मेंबर पळय घरांतलीं काम सोदतात तांकां बऱ्या पगाराचें जायत्या पगाराचें तांकां काम दी. तीं चिंता तेज्या परस दोबरादान तांकां पगार दी. आनीक तांची सगळीं चिंतना शांती पावय. तूं पदवेदार देव म्हणून दाखय आनीक तांकां जिवीत बदलूंक एक सोयेक जावंक तो तेणी जिवीत बदलून ती पवित्र जावंक तांकां तूं दाखोवन दी. तांचीं कामां सगळीं करून दी. आनीक तांचें वायट खोटेपण आनीक घातकेपण पळय तांचे जिवितांत आनीक फामिलींत पळय कितें आहा तें तूं तांकां उक्तें करून दी, दाखोवन दी. तांच्यो चुकी तांणी तें सगळें बंद करून सगल्यांक भोगसून तीं पवित्र जाता तितले बेगीन पवित्र जावंक ती पावूंक तूं तांकां एक आदार जाव. तुजी काकूट तांकां दाखय. तशीच तुजी कृपाय तांचेर दवर. ही सगळी मागणी तुका करता हांव सुर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.